किंगफिश सारखो फॅन. किंगफिश पया तर टेन्शन घेऊ नका. तुझे पैसे जे माझ्याकडे हा पळय तेतूनच कट केला तुझे फिश थाली. म्हाका एक सांग केन्ना रेस्टॉरंट ओपन केलाय आणि हेजो टेस्ट यम्मी हा. लोक म्हणटले की हे सुयाक 300 रुपया पडटा म्हणटले, पण ना तो 10 वर्सां पयलींचो अंकीत अशें आवयचो. बरी आहे ही प्लेस न्हू. सराउंडिंग सगळे पेंटिंग बीन केलेले हा पळय. आणि बरे आसा, बसपाकूय बरे आसा. हय बरें आहा. काय बरें आहा पळय सिटींग अरेंजमेंट आनी डायरेक्ट मेन रोड सारको बेस्ट न्हू का. हय मेन रोडारूच आहा सगळे. आमी त्या दिसा पळयल्ले हांगासर सायकलिंगेक गेल्लेले तेन्ना. काय बरें केला ते कोल्ड ड्रिंक सेंटर रेस्टॉरंटाच्या भितरूनच केला पळय कोल्ड ड्रिंक सेंटर. बरें दिसता पळोवपाकूय. बाबा म्हाका एक सांग केन्ना रेस्टॉरंट ओपन केलाय. 1 वर्स जालें न्हू. अरे ते तुम्ही कितें ज्यूस सेंटर भितर मरे. काय बरो ज्यूस सेंटर गेला बेस्ट हा ब्रो. नायस हा नायस. आमी हांगाल्लीच जावन आमकांच खबर नासले मरे. आता हादली जाला न्हू. हो लिंबू सोडा कसो आसा. चड बरो आहा पळय केदो व्हडलो ग्लास. सर टेन्शन घेऊ नका. तुझे पैसे जे माझ्याकडे हा पळय तेतूनच कट केला तुझे फिश थाली. हांव ना रे. फिश थाली आसा इतले कमी आणि माझे पैसे तुझ्याकडे कितले आहा इतले. गायज तेंचे रेटी पळयात कितल्यो कमी आसा त्यो. हे पळयात पयल्यात थाली पळयात. बांगडा थाली फक्त 130 रुपीज, प्रॉन्स थाली 180 रुपीज, लेफो 150 पळयात. आणि चणाक थाली आणि चिकन थाली मातशी म्हारग आसा. किंगफिश थाली एक 280 रुपीज आणि चणाक थाली म्हणजे बरी आहा रेटी यांच्यो. काय आता आम्ही जे रेस्टॉरंटार येयल्या खबर आसा तेजें नांव जावन आसा रॉयल मानिनी आणि सारको रोड टच आहा पळय हांगा रोड दाखयला. हो पळयात गायज रोडाचेरूच आहा. रोडाचेरूच आसा. येवचे तुमी लागीं आमच्या घरा कडल्यान अरावंड 1.5 किलोमीटर. इतले लागीं आसून आमकां खबरूच ना न्हू रे हवे. पण कितें आसा जाणाय गाय त्या दिसा आमी ह्या वाटेन सायकलिंगेक गेल्लेली तेन्ना आमी हांगासर पळयलेले आणि हांवें रवीक सुद्दां म्हटलेलें की एक दीस हांगासर येवपाचें म्हणून. मागीर रवीन खंयच्यान सोदून काडले रे परत. तरी पण आमकां खबर नासलें न्हू येत म्हणून. सो गायज थालयेन पळयात खूब कितें कितें आसा. वॉटरमेलूनूय आसा मरे आवयस. हे पळयात गायज रायस, ह्यो आमचो किंगफिश, सॅलेड, सोलकडी, किसमूर, तिसऱ्यो आणि कडी. बरें आहा बरें. कितें म्हणटा नाका चोणाक इतलो वचना. किंगफिश सारको फॅन. बरी आहा बरी आहा. गायज हे पळय काय बरी फिश थाली आसा. खावया मगो. खातले काय ना तूं. खातले तर खावपाकूच येयला. जालें बरें आहा तर लेट्स डू इट. हा वय पात्रांव चालू करता पळय पयलो. आहा बरें आहा. सारखे कर सारखे कर. आवय मम्मी मम्मी खंय. आणि किंगफिश उकलून दाखय मग. हेवटेन न्हू हांगा हांगा हांव हांगा आहा. चला आता हांव ट्राय करता काय. लेट्स डू इट. बेस्ट सारखी कडी बेस्ट. आणि किंगफिश पळया. किसमूर ट्राय मारता. हा वय यम्मी चड बरो. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें ऑलमोस्ट माझी थाली काबार केली. आणि हे पळय तुका लायक जावंक ना गो थाली. मम्मी बरी आहा चड बरी आहा गायज. पळय तुमकां खरें सांगता म्हाका लायक जाले किसमूर चड लायक जाले. हेंचो किसमुराचो टेस्ट चड बरो. तुका किसमूर आवडोंक ना. आवडलो. बेस्ट आहा न्हू. बेस्ट आहा सगळे बरे आहा गायज.
आणि जो टेस्ट यम्मी हा आणि ट्राय केला ऑलरेडी ते तिसरं ट्राय करून पहिला होय का लाईक झाला बेस्ट सगळ्यात बरे आगाय आवश्य गोरमेचे गोरमेचे काही खावप बरे खंय न्हू बेस्ट दिवा थंडक मेळटा मी काम होतं तापताय कित्याक तर क्रोकोडायलाचे दात कर आणि कागो झाले पड बनले चल आज दोन्ही गायस पळयात सारखे रोड टच हे पळयात हांगासर सो गाइस रेस्टॉरंटाचे नाव जावन आसा रॉयल माडानी बेस्ट हा घेऊन ट्राय करया तुम्ही बरी लागते स्वीट हो पळय हांगासर वेल्डिंग मारूंक हाडला तर लोक म्हणटले कितें हे सुयाक 300 रुपया पडटा म्हणटले पण ना तो 10 वर्सां पयलींचो अंकीत अशें आवयचो व्हॅल्यू न्हू आवयचे एक मेमरीज कशे न्हू त्या खातीर तो वेल्डिंग मारपाक पळय आमी एका कडेन हाडलेलो आसा तुटला न्हू हाडपाक नेवाय हाडूं येता पूण आवयची जी माझ्या मम्मीचो एक मेमरीज कशी न्हू कितल्या वर्सां पयलीं न्हू गायज आमी तो भटजीनी जात्रेक घेतलेलो मागीर असो 2 फावटी तो मोडला म्हणजे तेजे ते वेल्डिंग निखाळ्ळा वेल्डिंग मारूंक हाडला अवी ती टाकी दिसता पळय तेतून कितले लिटर उदीक आसतले खबर ना 2000 तरी गायज तुम्ही कमेंट करून सांगात कितले आसतले ते 2-3 हजार आसतले सांगू ना हय 2-3 हजार आसतले हे 2-3 हजार सुटलाय काय कितें 5,000ची टाकी लिटर घराकूच घालता ही सगळ्या वाड्याक मरे जाल्यार ही ऑब्वियसली चड आसतली मेजून यो तितल्या म्हणजे 2-3 हजार आसशीच ना मेजून यो तो वजन मेजून यो कित्याक मेजून यो तो तितल्या म्हणजे मेजून यो घरा बीन वयता ल्हान बीन येता बरें चल आयच्या रेस्टॉरंटाचे नाव जावन आसा रॉयल मानिनी वचा आणि पोट भरून खायात माझ्या भाशेन तुमका रांदपाक वाज येता अरे कंटाळो येता. चोणाक थाली जस्ट ₹250 आणि किती जाय आणि बांगडो थाली फक्त 130 रुपीज 130 रुपीज बांगडो थाली आणि कितें जाय व्हेरी चीप आणि आमच्या घरा कडल्यान हार्डली 1.5 किलोमीटर यम्मी हांव तुमकां खरें सांगता हांवें इतली रेस्टॉरंटां आमी ट्राय मारली बट चीप ऑफ द चीपस्ट रेट आनी यम्मियस्ट टेस्ट म्हणटा पळय तो ह्या रेस्टॉरंटान आमकां आणि गावता. थंयसर फक्त फिश थालीच गावना थंयसर न्हू भरपूर कितें कितें गावता गाय खूप कितें कितें आहा तेंचे कडेन बरें हांवे हय आनी मेन म्हणटा पळय तें तुमी पळयलां आसतलें की हालीं प्रोटेस्ट जालो विरेश बोरकर बाबडो खायनासतना भुकेन बाबडो थंय वोतान बसोन आमच्या गोंया खातीर वावरलो अशे अशे लोक ह्या संवसारांत मेळपाक मुश्कील वावरपाक ओके बट प्लीज हे तेका पळोवन तुमी डू नॉट ट्राय हे जशें दिसता इजी तशें इजी आसना सो दीस कंटिन्यूस विदाउट फूड आपणाचें लायफ रिस्कान घालून थंय बसप इट्स नॉट इजी थिंग ओके आनी तो कितें तेणी केला तें आमच्या गोंयकारा खातीर केला आनी खरेंच बरें दिसता असले आमदार आमच्या संवसारान आसा म्हणून लायफान आसा आनी ह्या पयलींच्या टायमार जेन्ना आमी ल्हान ल्हान आसताले आमी अशे स्ट्रेट फॉरवर्ड केन्ना आमदार अशें पळोवंक ना बट फॉर द फर्स्ट टायम हांव एक्सपिरियन्स करता हे लायफान म्हज्या आनी येस फिलींग रियली ब्लेस्ड फिलींग प्रावड की असलो आमदार आमच्या तोंडा मुखार आयज आसा म्हणून आनी येस गायज तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचे तेका इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आरजी नो कितें म्हणटा मेन थिंग कितें आहा जाणा गायज हांवें न्हू असलो मनीस फक्त पिक्चरांनीच पळयलो आमी पिक्चरांनी पळयलेले आनी तेणी रियलिटीन करून दाखयलेले आसा येस थँक्यू गूड आमचे गोंयकारा खातीर कितें तरी बाबडो करता सो येस आनी गायज अंकिता फाल्यां वयपाच्या पार्लरान बाबा तुझे अंकिता फाल्यां वयपाच्या पार्लरान हय गायज हांव वचपाच्या पार्लरान अवीचे बॉल्स खाली करपाक नाका तर म्हाका वयच्यात पडले ना
जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हो वो फिलहाल स्विच ऑफ है बाबा और मैं भी कल स्विच ऑफ रहूंगा. गाईस तुमका खरं इसका सांगू सब होने के ऐका ऐका बाद तुमच्या फायद्याची जब ये गोष्ट पे स्किप भी करू नका करेगी तभी मैं घर पे लौट पयात के गाईस आऊंगा. पयात तुमका एक गजाल सांगता जे कोण दादले मनीस माझे व्हिडिओ पळयता जे भाव माझे व्हिडिओ पळयता आणि कोणाची बायल आहा त्यांका सांगूंक सोदता कोणाचे गर्लफ्रेंड आहा त्यांका सांगूंक सोदता जी घरान न्हू चेडवां बायलां आपणाची मम्मी भयण बी आसता पळय त्यांका न्हू पार्लरान वचपाक तुम्ही पैसे दिवंक जाय कित्याक की जितले घरातले चेडूं खोशी आसता पळय तितले न्हू तुम्ही बी खोशी आसतले तितले तुमच्याकडे धन संपत्ती चढ येतली खबर आहा तुका ते हय हय गायज खरं उलयता हांव आणि काय उलयना आणि तुमचो टाइमूय वेस्ट करीना. बरें करून रावा हांव खरें सांगताले आणि- कमेंट करात आणि चॅनलाक लाईक शेअर आणि सबस्क्राईबूय करा आणि कांयच म्हणिना. चला बाय बाय गुड नाईट.